हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडले, वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या कोरजेकर तुमच्या मुखार न्यूज रूम घेवन आयला। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। तर आतां आमी सुशांत गांवांत सांजचे कडेन आसात, ताचे कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो घडणुक्यो। सुशांत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2 दिसां पयलींच एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें, ते म्हटल्यार की बेकायदेशीर घरांची नळ आनी उदकाची जोडणी तोडून उडयतले म्हणून। हे विशीं आयज वीज खात्यान एक सर्क्युलर इश्यू केला आनी जे वीज खात्याचे AE आनी JE आसात ते वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करतले आनी ते उपरांतच त्या नव्या ज्या घरांक आहा ती नळ जोडणी किंवा उदकाची जोडणी दिवपाची ना की थारायतले। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी अमेरिकेच्यान येता, अमेरिकेचे जे राष्ट्राध्यक्ष पदा खातीर जे इलेक्शन जालें तातूंत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी बाजी मारिल्ली आसा। मूळ भारतीय वंशाचे जे उमेदवार आशिल्लो कमला हॅरिस हांकां हार खावची पडल्या। आनी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान प्रायवेट ज्यो प्रॉपर्टी आहात ताच्या संदर्भात एक म्हत्वाचो निवाडो दिलो। हो निवाडो काल दिल्लो एक्चुअली। सुप्रीम कोर्टान आपल्या निवाड्यात म्हटलां की सरकार, जे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार कोणी आसूं, तांकां सगळ्योच खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेवपाक मेळच्यो नात। जे घटनेचे कलम आसा 39(ब) ते प्रमाण हो जो निवाडो दिल्लो आसा। 45 वर्सां पयलीं असोच एक निवाडो आदल्या सरन्यायाधीशान दिल्लो। ते प्रमाण ताणें म्हटलेलें की सगळ्यो खाजगी मालमत्ता सरकाराक ताब्यात घेवपाक मेळटलो, पूण हो निवाडो आतांच्या घटनापिठान बदलून आतां नव्यान निवाडो दिल्लो आसा। कांय दिसां पयलींच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें की नो मॅन्स लँड ज्यो आसात त्यो गोंय सरकार ताब्यात घेवपा खातीर ज्यो कायदेशीर सोपस्कार आसा ते पुराय करपाच्या वाटेर आसा। आनी सुप्रीम कोर्टाचो जो हो निवाडो आसा तो गोंय सरकाराक एक धपको आसा। सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान जितल्यो ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी मुजरब गोमंतकाच्या 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या। दिवचलच्या वाळशी ते वाठारांत ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याची फाटल्या पावसान पालसणां कोसळिल्लीं, ताका लागून सद्या हे पालसणां काडून धडा कातरपाचें काम थंय सुरू जालां। तशेंच फाटल्या पालसण कोसळिल्ल्यान बायपासाची एका वटेनची लेन येरादारी खातीर अजुनूय बंद आसा। तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बार्देस आनी पेडणे उपरांत आतां तिसवाडी, सालसेत आनी मुरगांव ह्या वाठारांत जमनीच्या दरांत सरकारान वाड केल्या। प्रमोद सावंत सरकारान उत्तर गोंय भायल्या लोकांक विकला आनी आतां तांची नजर दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। थँक्यू ऐश्वर्यान ज्यो दोनूय ज्यो मेन ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी मुजरत गोमंतकाच्या 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशेंच आमी संजना कडेन या, ताचे कडेन आयच्या दिसाची घडणूक। संजना। जॉब स्कॅमांतली आतां प्रकरणां एक मुखार येत आसा। त्याच बरोबर दिवचले प्रिया यादव, दिवचल पुलिशेन फाटीं प्रिया यादव हिका अटक केल्ली, तिची आतां एक कारनामा मुखार येवपा लागला। तिणें रेल्वेन जॉब दिता अशें म्हणून सांगून पयशे घेतिल्ले ते जालेच। आतां अशें मुखार आयला की बायलांकूय तिणें दिवचलच्या तोपी घातिल्ली अशी आमकां आयकुपा येला। आनी तेजेर आमी स्पेशल रिपोर्ट केला, तो 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो। तशेंच दुसरी बातमी आसा ती आमदार विजय सरदेसाय हाणें फातोर्डेच्या ओल्ड मार्केटाच्या वाठाराची पळोवणी केली। ह्या वेळार त्या ओल्ड मार्केटाक दर वर्सा हुंवार येता। तो हुंवार दर वर्सा येवचो न्हय म्हूण ताणें WRD कडेन कांय निर्देशूय दिले। तशेंच त्या वाठाराक इतिहासीक फाटभूंय आसा, त्या वाठारांत हेरिटेज वॉक बेगीनूच सुरवात करतले अशें आमदार विजय सरदेसाय हाणें सांगिल्लें आसा। थँक्यू संजना। संजनान ज्यो सांगल्यो त्यो बातम्यो बताय जॉब स्कॅम जो हालसाक जो सुरू आसा तेजेर खरेंच
आनी हेर अपडेटा लागून पळया गोमंतक टीव्ही तशेंच कुर्तोरीम घोगळ वाठारांत जो रस्तो सामको इबाड जालो त्या रस्त्यार सगळे फोणकुलां पडिल्लीं आसा आनी जे फोणकुलांनी ते हेजे रिपेर करता ते फकत फोणकुलांनी फकत माती घालता आनी ते दवरिता. सो ते थळावेल्या लोकांनी PWCचे राग उक्तायल्लो आसा आनी तेंच्यांनी मागणी केल्या की अशें आमकां सविस्तर सारकी रिपेर करून जावं ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आमी आतां दिप्ती कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरवात जाल्ली आसा. मोपा फाटोफाट आतां दाबोळी विमानतळाचेर पयले रशियन चार्टर जे आसा ते काल सांजे देंविल्ले आसा आनी ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले आसा. तांकां ह्या वेळार व्हड्या दबाज्यान एअरपोर्टार जो आसा तो येवकार दिल्लो आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA जो आसा तो 50% वयल्यान 53% म्हणजे सुमार 3% वाडिल्लो आसा. तर सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक जुलय सावनचो जो एरियस आशिल्लो तो नोव्हेंबराच्या पगारांक तांकां मेळटलो. आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार राज्यांत सद्या कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणांत जी पळय बायलां घुस्पल्लीं आसात, जावं ती पुजा नायक आसूं, प्रिया यादव, तशेंच तिच्या फाटोफाट दिपश्री सावंतगांव हांकां अटक केल्ली आसा. मात ह्या तिनूय बायलांक कडल्यान जो मालवज जप्त केल्लो आसा पुलिसांन तो कितलो कितें आसा ताचो एक स्पेशल रिपोर्ट आमी केल्लो आसा तो तुमी मुजरत गोमंतक टुडे तशेंच आमचे गोमंतकाच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर मुजरत पळोवचो. थँक्यू दिप्ती. तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात आनी एकल्याक काल काणकोण पुलिसांनी अटक केलो. तो म्हळ्यार पर्ये सत्तरीचो रामेश्वर मांद्रेकर हांणी खंय पुलिसेंत नोकरी दिता म्हणून एका काणकोणच्या तरणाट्याक 5 लाखांची टोपी घातली. ताका काल काणकोण पुलिसांनी अटक केल्या आनी तांणी एकटो आसा ताच्या वांगडा मुखेल दुबावीत जो रवीन भंडारी हाच्या 8 गुन्यांव नोंद केला. तो सद्या फरार आसा आनी पुलीस ताच्या मागार आसा. तशीच ह्याच्या संदर्भात आनी आमदार विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलें की गोंयान ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेंत सेवा वाड दिल्यात तांचो ह्या कॅश फॉर जॉबात सहभाग आसा असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत येवपी पर्यटकांची जे चडणूक जाता ताका लागून आयज कलंगूट पुलीस आनी कलंगूट पंचायत तशेंच कोस्टल पुलिसांच्या हांच्या जोड पालवान कलंगूट पुलिसेन एक खासा मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत पुलिसांनी सुमार 15 दलालांक ताब्यात घेतिल्ले आसा अशी माहिती कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो PI परेश नायक हांणी दिल्ली आसा. तर ह्यो तिनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजा. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV फॉलो ते सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जुईकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें
ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोंयच्या पारंपारीकतायेचो दिश्टावो आमकां ह्या सणांतल्यान अणभवपाक मेळटा. दिवाळी म्हणली काय फोवांची रूच आयले बगर रावना. फोडणीचे फोव, दुदांतले फोव, ताकातले फोव ही नांवां आयकून रूच आयली काय ना. तर हे जे गांवठी फोव आसात ते कशे करतात ते तुमकां खबर आसा. तर हीच पद्दत जाणून घेवपा खातीर आमी आयिल्ली आसात तिवरे माशेला. चलात तर गांवठी फोव करपाची पद्दत जाणून घेवया.
दिवाळे खातीरचे हे पौष्टिक गावठी फोव कशा पद्दतीन तयार करतात ते आमी हांगा जाणून घेवपाक आयिल्ली आसा. तर आमचे वांगडा आसात ह्या गिरणीचे धनी जयेश नायक. तर तांचे कडल्यान हे फोव तयार करपाची जी पद्दत आसा ती पारंपारीक पद्दत आमी जाणून घेवया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार सर. हांव जयेश नायक. आमची तिवऱ्या गिरण जवळ जवळ 33 वर्सां जाली. आमच्या ही बाबान स्टार्टिंग घातलेली. त्यान पयलीं आमच्या घरा कडेन सकयल लाटी हाडलेल्यो. तेन्नाच्यान तेज्या उपरांत बाबान आमचे रिटायर जालो म्हणटकूच आमच्या बाबान हांगासर गिरण घातली. म्हणटकूच आतां तेज्या फाटल्यान ती गिरण हांव चलयतां. आतां आमकां 33 वर्सां जायत येयलीं हांव ही गिरण चलयतां. पूण हांगासर चडशे खूब जाण येता अशे टीव्हीर बिवीर तुमच्या सारके घातले म्हणटकूच खूब जाण हांगासर येता आनी सांगता अमकें जाय तमकें जाय. आमी तांकां दिता आनी आमी हे भात पोन्ने यूज करिना. सगळे आमी भात नये यूज करता. आमी सालिगांव मडगांव साकून आमी भात घेवन येता. आनी आतां मातसो मार्ग बसता हांगा ह्या धंद्यांक कसो. जे आमचे कायली आहा पळय उज्या कडेन ते उज्याचे कायली कडेन बसपाक मनीस मेळना. त्या खातीर आतां सगळ्यांनी रोस्टर केल्या. पूण म्हाजी सिस्टम कितें आहा, जो मेरेन म्हाका मानाय गावता तो मेरेन हांव हीच सिस्टम चलयतलो अशें म्हाजें आहा. म्हणटकच आतां खूब जाण हांगासर येता पयसल्यान. आतां टीव्हीचेर बी दिसलेल्याक पेपराचेर येयल्ल्याक सगळे लोक हांगा सोदीत सोदीत येता. आता हे जे भात आसा ते तुम्ही खंयसान म्हणजे आता तुम्ही हाडटातूच पण लोक जे पळय प्रेफर करतात घेवन येतात म्हणजे तांकां मागीर हो जो पुराय प्रोसेस आसा तो कसो कितें जाता. थोडे आमी आतां भात हाडूंक वयता थंयसर आमकां ते फोन करून विचारता जे कशें कितें करुया कशें घालूं. हांव म्हणटालो तांकां चडशे थंड उदकानूच घाल, आयज घाल आनी फाल्यां तूं येवपाक एक वर आहा म्हटल्यार त्यान पयलीं भायर काडून दवर आनी मागीर डायरेक्ट हांगा घेवन यो. आमी तशेंय सांगता तांकां. कोण कोण आमकां कॉन्टेक्ट करून विचारता पळय तांकांय आमी सांगता. मागीर ते येवन येता आमी तांकां करून दिता. आमी कसलेंय भात हाड पूण बरें फुगयल्लें भात आसूंक जाय तेन्ना आमी बरें करून दिता तांकां. आता जशें तुम्ही सांगले सालिगांवच्यान तुम्ही भात हाडटात. भात हाडटकीर ते कितले तेंपान ते तुमकां फोव गिरणीन घालून ते फोव तयार करपाक मेळटा म्हणजे कितलो टायम लागता हे सगळे प्रोसेस. तेंच्यांनी हाडीत जाल्यार आनी गर्दी ना जाल्यार तांकां रोखडोच आमी करून दिता. आमी तशें दवरिना कस्टमरांक. आमी केन्नाच दवरिना कस्टमरांक. आमी पयलीं हें करता. आमचे तरी आमी फाटीं दवरता पूण कस्टमरांक आमी पयलीं हें करून दिता. आमी जे सालिगांव साकून भात हाडटा पळय जावं मडगांवा साकून हाडले म्हणटकूच आमी सांजचे 5:30 बी टाकयांनी घालता. थंयच्यान घातले म्हणटकूच आमी दुसरे दिसा मागीर 3 4 ते नये आसल्या कारणान ते आमकां चड वगत फुगोवंक दवरूंक गावना. आमी रोखडेच तेजेर हें करता म्हणजे फोव करता. ते उदक चड पियेना न्हू दिसूच पिता नये आहले म्हणटकूच ते एकेच रातीन आमी दुसऱ्या दिसा फोव काडटा. आता तुम्ही जशें सांगले रुस्टर आनी ही गिरण म्हणजे तातून हे फरक कितें. रोस्टर म्हणल्यार कितें आसता ती रावंड अशी हें कशी आसता थंयच्यान ते वयल्यान घुंवोन वयता पूण तेवूय मातशें हीट जाता जायना न्हू जाता तशें. पूण हे कायलीन आसता पळय न्हू ते कायलीन सारकें ताका जाय तितलोच भाजता आनी तेजो टेस्ट आनीक बरो येता. तशें आहा. रोस्टराचेर कितें जाता तसो टेस्ट येयना. ते गडगडोन सकयल येता पूण जाता बरें जायना अशें न्हू जाता बरें. आतां हितून कितें आहा ही रेंवूय मातशी बरी क्वॉन्टिटी हाडची पडटा. ती सद्या हांगा रेंव गावना बेळगांवच्यानूच हाडची पडटा. 20 किलांचे एक बॅग येता ते. ती स्पेशल रेंव हाडची पडटा तेच रेन करचें पडटा नाल्यार हे असले सादे रेन तशें जायना. हो एकूण दिवाळीक जो तुम्ही स्वताच्या खर्चान हे करतात काय तुमकां खंयचो सरकाराचो किंवा खंयच्या येवजणेचो तुमकां हातभार. ना आमी तशें सरकारा कडेन बी तशें अजून हें करूंक ना पूण आमी स्वताचोच. पूण जाता प्रॉफीट. एक पावटी मॅच जाता एक पावटी चड जाता. लॉस अशें पडना इक्वल जाता. आनी मागीर हे आमी भात थोडे उरता पळय न्हू ते आमी मागीर तांदूळ करून विकता. पूण आमी चड आमी फोवांचेर हेचेर हें करिना पूण लोकां खातीर भायले गिरायक येता पळय तांकां ना म्हणचें पडटा म्हणून आमी चालू दवरल्या. हो जो तुमचो व्यवसाय तो फक्त दिवाळे पर्यंत आसता काय ताच्या पयलीं. ना आमचो हो दसऱ्याक एकदां आमी दसऱ्या पयलीं स्टार्ट मारता. एकदां आमी भात बेगीन गावत जाल्यार भात आमी बेगीन गिरण स्टार्ट मारता आनी भात मातशें लेट जालें जाल्यार आमी दसऱ्या उपरांत मारता स्टार्ट. आणि जशें तुमी सांगलें पयलीं लाटी हो प्रकार आशिल्लो म्हणजे नेमको तो प्रकार कितें आयच्या जनरेशनाक ते लाटी म्हळ्यार कितें तें कळचें ना तशें सविस्तर सांगचें. लाटी म्हणजे आतां आमी कायलींचेर भाजता तशें कुयण्यान भाजताले. हिरांचे ते हें घेवन आसताले पळय ते अशें अशें करून तितून भाजताले कुयण्यान. एक तितलें भात घेवप कुयण्याचे वायन आसतालें पळय न्हू हेजें लाटीचें त्या वायनान कितलें बसता पळय तितलेंच तें कुयण्यान भाजप आसलेलें पयलीं. आनी मागीर ती लाट म्हणजे कितें डायरेक्ट एक पाटी आसता आनी ताका मदीं केलें कशें आसता आनी फुडें ताका लोखणाचो येदो शाफ्ट आसता ते लाकडाच्या हेजेर बसता आनी मागीर दवलो घेवप आनी अशें परतिताले. ते स्पेशल दवले कशें आसता लोखणां तितून घुंवप आनी एक मनीस थंयसर पांयान चिड्डितालो डक डक करून पांयान चिड्डितालो तसो.
ते आमचे कडेन हांवें पयलां आमच्या घरान हाडलेले तेन्ना. ते त्या वेळार तशे लाटी प्रकारे म्हणजे द्वारा करपाक कितलो टायम लागतलो? म्हणजे आतां ही माखनाक लागून रोखडे जाता आसतले, पूण तेन्ना कितको टायम, 1 दीस 2 दीस कशें कितें? ते तेंचे कुडवांनी हिशोब आसलेलो, तो म्हाका बरो कुडवांचो जजमेंट ना. म्हणटकीर ते अमके कुडो अमक्या दिसाक म्हणून काडटाले, तशें आसलेलें. कुडवांनी कितें तरी अशें तेंचे पायली काय कुडो कितें ते हाडलेले, ते अमके कुडो घाल म्हणटाली फुगो, आनी मागीर तितले घालप ते फुगो, आनी मागीर दुसरे दिसा ते काडप. सकाळचे संक बीन 5 अशें काडून खूब जाणां कडेन हांगासर लाटी हाडले, चडशे जाणां कडेन लाटी हाडलेले हांगासर. तुम्ही केला त्या वेळार लाटी? लाटी न्हू, आमी पयलां तशें, पूण आनी बुदवणपणाय केलें. आमचे ते हात्याला चेडो येयल्ले तेन्ना हें बोटच तेजे हितून भितर चिड्डले, तेका दांडो लावन दवरिता न्हू, मागीर काडूंक जाय म्हणून. तेन्ना ते आमी हुशारी गेले वटेन 5-6 जाण भुरगे उबे रावले, ते वयर सरले, मागीर तो दांडो पडलो सकयल, तेजें मातशें बोट चिड्डलें. तेन्ना अजून सुद्दां म्हाका याद आहा. तो व्यवसाय आसा तो फुडें व्हरपाक तुमचे फॅमिलींतले कोण लोक तुमचो सपोर्ट कोणाचा? आमचे सगळे वाड्यावयले भुरगे, आमचे बापोल भाव, ते सगळे हांगासर रातचे येता पिशव्यो भरपाक. ते कामाक वयता सकाळचे दिसभर, आनी सगळे फ्रेंड बापोल भाव बीन सगळे हांगासरूच आसता रातचे. सगळ्यांक तांकां चड देव बरें करूं हांव म्हणटा. ते म्हाका इतलो हेल्प करता. आतां हो आहा तो, आतां तो सेकंडाक वचपाचो, आतां तोवूय म्हाका हांगासर हेल्पाक भरपूर सकाळचो 3 बिनांक तो येवन म्हाका हांगा हेल्प करता, शैलेश. आनी तशें सगळे आमचे बापोल भाव आहा तितले हांगासर येता आनी म्हाका खूब हेल्प करपा. हांव खरेंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां लागून हांव मातसो, म्हाका ते सुशेग दिता सांजचो, तूं बस म्हणटा, मशीन बंद केलें म्हणटकूच आमी भरता म्हणटा. इतले म्हाका तेंचे उपकार आहा. तशेंच ही जी तरणाटी आयची पिळगी आसा तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? हे जे व्यवसाय आतां खंय तरी ना जायत चल्ले, हे जे गोंयचे पारंपारीकताय जी खंय तरी एक ना नपयत जायत चल्ले, ताचेर तुमी कितें आव्हान दिवंक सांगता? हांव म्हणटा आतांच्या भुरग्यांक कितें मातशें लक्ष घालूंक जाय. ते म्हणटा लक्ष घालूंक टायम ना, पूण हें तर शेणांत गेले जाल्यार सगळेंच शेणटले. पूण तेंच्यांनी शेतां रोवपाचें, भाजयो ह्यो भायल्यो खाता, ते आपलो इल्लोसो जागो आहा, बेश्टो वेस्ट करप ना. तितून कितें तरी एकदां किल्लोन काडीत न्हू, मागीर दुसरे फावट तुका बेश्टीत उमेद येता अशें करूंक जाय म्हणून. हांव म्हणटा हें सांबाळून दवरूंक जाय सगळ्यांनी, आनी सगळ्यांनी एकामेकाक हेल्प करूंक जाय. आतां आमी फोंडेच्यान आयला हांगा गांवठी फोवांक लागून. एक्चुली म्हजो मामा गाडयेन बसला, ताका ते दिवाळ सणांक चलयांक दिवपाक म्हणून गांवठी फोव जाय आशिल्ले. ताणें काल पयर पासून म्हाका तिवऱ्या या म्हणून हांवें ताका म्हटलें म्हाका खंय करता तें खबर ना, पण रस्त्यार थंय दिसता थंयच्यान आमी सोदून येवया म्हणून. मागीर आमी हांगा आयलीं फोव घेवपाक. तर थंय पयलीं रस्त्यार पळयलें, तांकां विचारलें खंय तें गिरण बिरण, ताणें सांगलें हांगा फाटल्यान करता म्हणून. आनी मुद्दाम आमी गांवठी फोव व्हरपाक आतां हांगा आयिल्लीं आसा. एक तर टेस्ट, आनी आतां तुमी म्हणटा तशें गांवठी फोवांक डिमांड ना म्हणण्या पेक्षा दिसपाक वता. धवे फोव मातशे दिसपाक बरें दिसता, फोडणीचे करतना हें करतना, पूण गांवठी फोवांक मातशे कलर बिलर वेगळो येता. पूण आमी प्रिफर नॉर्मली तांबडे फोवच करता, हरशीं सुद्दां घरांत घेतना, आनी आमकां आवडटा. दिवाळे खातीर स्पेशल एक्चुली गांवठी फोवांचें खूब आशिल्लें. आतां ते धवे वरायटी खूब आयला. जर तुमी वचत जाल्यार 5-6 वरायटी तरी तुमकां फोवांची पळोवपाक मेळटली. पण आमचे गांवठी ते गांवठी गोंयचे फोव म्हणटा तशें बरें आसा. कल्पना आळवणी. गांवठी फोवाची मोठी खासियत म्हणजे कडयेचे फोव करपाची एक पद्दत आसा, ताका गांवठी फोवच जाय आनी ते टेस्टी आनी खंयच्या फोवाक येयना. त्याच्या साठी स्पेशल ते फोव. आणि गुळाचे म्हणून आसता आमच्यात, ते दोनूय एका गांवठी फोवाची टेस्ट धवा फोवांक येयना, म्हणून आमी गांवठी फोवच प्रिपेर करता. म्हाजें नांव निलखंड विठ्ठल परब, रावता आमोण्या. हे हांगा कितें आहा,
ही गिरण आसा आनी हे ज्योती म्हणटा ते गांवठी फोव तयार जाता हांव सदांच हांगा व्हरपाक येता आनी आरोग्याक सुद्दां हे बरें आसा तेन्ना हे हानिकारक ना तेन्ना हे बरें आसा. गांवठी फोव म्हणजे ते खावपाकूय बरें रुचीक आसता आनी धवे भायले फोव घेतले की तितले ते टेस्टी नासता. तेका लागून लोकांचो कल हे गांवठी फोवाचेर दिवाळीक चड आसता. हे करून हांव इकडेच सांगून सगळ्यांक मुरमुरीत दिवाळीची परबी दिता. 15 वर्सां जालीं हांगा येता हे गांवठी फळ एकदम रुचीक. हांव मैड्या साकून येता आनी मुद्दम इतले हळटण्या साकून येता हांव कित्याक इतले रुचीक की अशें खंयच मेळना आनी ते गांवठी 15 वर्सां जालीं आनी तो मापूय बरें दिता आनी तो मनशाकूय बरें करता. सामको बरो करता. एकदम भांगरा सारको वागयता तो सगळ्यांक आनी भांगरा सारकोच करता म्हणून येता आवडीन येता इतले लांब साकून कित्याक तो वायट उतर दिना कांय ना बरो करता भांगरा सारको 100 नंबरी भांगर तो सारको. म्हाका पसंत आसा तो गांवठी करता. खूब तरेचे खूब लोक करतात तसले ना. वो नंबर 1 करता. अशें फोव कोणाच कडेन जायना म्हणून येता इतले पयस साकून इतले आनी खूब बरो तो मनीस आनी बरें करता फोव आनी लोकांकूय बरें वागयता तो वायट उतर केन्नाच दिना. तुमी कोण कोण खंय खंय आसा न्हय मुद्दम येयात आनी ताचे फोव व्हरात आनी करून खाय. तुका मागीर म्हाका सांगात तुमी की खरें आनी तो दर वर्सा तुमी हांगाच येतले मुगत पावून. बाकीचे फोव बेकार धवे आनी गोबर आनी माती सारके करिना. बेटे फोवाच्या नांवाक फोव ते कळ्ळें न्ही. तशें हाजे न्हय फोव नंबर 1 फोव. तर आयज आमी तिवरे हांगा येवन हो जो गांवठी फोव करपाचो जी पारंपारीक पद्दत आसा ती जाणून घेतिल्ली आसा. हो जो पुराय ही जी प्रक्रिया आसा ती तुमी मुजरत पळयले आसतली. तर दिवाळी लागीं पाविल्ली आसा. सगळ्यांक तुमकां गांवठी गोंयचे जे पारंपारीक गांवठी फोव आसा पौश्टीक कारण हे जे फोव आसात ते तितलेच रुचीक कारण फोव तयार करना फुडें जे हांगा गरम गरम आसात ते आमी सुद्दां 2 तोंडान उडोवन पळयले खऱ्यांनीच रुचीक लागतात. गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर अश्योच खाशेल्यो कार्यावळी अशेंच एक स्पेशल रिपोर्ट तुमकां घेवन येतले. तर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर.